Speaker sir, I am to call the attention of the Chief Minister, Minister for Tribal Welfare to the following. Attention of the House is called as regards the people of Savarnam constituency as well as Goa state at large, especially tribal population, about improper assessment of forest right claims and also inordinate delay in settlement of claims in both North Goa as well as South Goa districts. Minute. Speaker sir. Speaker sir, the implementation of the Forest Right Act 2006 is then commenced in the state of Goa in the year 2012. The Forest Right Committee, Subdivisional Level Committee and the District Level Committees have been formed under FRA 2006. At the apex level, the State Level Monitoring Committee is headed by the Chief Secretary, State of Goa. To expedite the work and disposing of the claims, the state government has engaged the committee, the private agency, and for the survey and demarcation of the forest right claim to complete the process of the spot verification and survey. The agency has already initiated the process of survey and demarcation of the approved claim by the DLC. During the financial year 23-24, 308 claims have been approved, 386 titles have been distributed and 20 claims have been rejected. In the state of Goa, there is a suo motu updations of the revenue record and once the title handed over to the beneficiaries. The Directorate of Tribal Welfare give allowances to the member of the Forest Right Committee who attend the spot verification of the claim. That the Forest Right Committee, FRC, is received the total number of 10,136 claims under this annexure is enclosed. The individual claims is 9,758 and community claim is 378. Out of the said claim, the spot verification has been completed in respect of 6,543 claims and 4,123 claims have been approved by the Gram Sabha. 1,958 claims have been approved by the SDLC and 1,457 claims have been approved by the DLC. In respect of 871 claims, Sanad title Sanad and have been issued and 54 claims have been rejected after providing an opportunity of the personal hearing by the district level committee. The Director of Tribal Welfare has conducted the various workshops for the title holder in the North Goa and South Goa for the title holders by engaging the officials of the Department of Agriculture Horticulture Corporation. The purpose of the said workshop programs is to create the awareness among the forest right holders of the various schemes, subsidiary scheme of the government so that they can make best use of the such scheme for a livelihood purpose. The Director of the Tribal Welfare, in collaboration with the Goa Institute of the Public Administration and Rural Development, GPARD, as a part of the capacity building under the Forest Right Act 2006, has conducted the training cum workshop program to sensitize the member of the Forest Right Committee about the various provision of the Act at the village level in order to expedite the disposal claims at the Gram Sabha level. The Director of the Tribal Welfare has also conducted the training cum workshop on FRA under Tribal Research Institute, Goa, centrally sponsored scheme, in collaboration with the Goa Institute of the Public Administration and Rural Development as a part of the capacity building under the Forest Right Act 2006. For the member of the district level committee, sub-divisional level committee and a special committee, the government for this purpose had called the eminent resource person to recognize by the Ministry of Tribal Welfare, Tribal Affairs in New Delhi. The Director of the Tribal Welfare is also planning to conduct the refresher training cum workshop on FRA under Tribal Research Institute, Goa, in collaboration with the Goa Institute of Public Administration and Rural Department as a part of this capacity building and under the Forest Right Act 2006 and for the member of the district level committee, sub-divisional level committee and special committee for the speedy disposal of cases. The entire process of the disposing of the claims is very time consuming and lot of difficulties are faced by the ground level during the physical verification. The main reason for the same is to lack of interest in the member of the Forest Right Committee and non-recommendation of the claim by FRC to the Gram Sabha and for the Gram Sabha resolution, which affects the implementation of the FRA 2006.
in speedy manner. The processing of the claim at the various levels has now granted the momentum for after the appointment of the private survey agency and for the survey and intensive training to all levels. The claimants will get their right on the forest right cultivated by them in due course of time upon the following due process as law. I have attached the annexure. Speaker sir, एक कॉलिंग अटेंशन हाडपा फाटल्यान म्हजो एक हेतू आसा. म्हाका याद जाता 2012 तुमी तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर आसलेले आनी 2012 गोंयांत FRA 2006 लागू केल्लो. आतां तो कायदो लागू करपा फाटल्यान आनी पास करपा फाटल्यान 3 मेन रिजन आसलेले. एक रिजन म्हणजे कशें आसा की कन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एन्श्युरिंग द लायवलीहूड अँड फूड सेक्युरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डेलर्स. आता ह्या फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे आमच्या FRC प्रमाणे शेड्यूल टायप फॉरेस्ट डेलर्स आणि अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेलर यांचो दोगांचो जो पळय फरक आसा न्ही त्या फरका भितर मुद्दाम करून सांगता कळपा लागून की शेड्यूल ट्रायब आसा ते रिजायड करपा जाय आसलेले आमच्या फॉरेस्ट लँडाक प्रायर टू कट ऑफ डेट 13/12/2005. 13/12 म्हणटरी आमकां याद जाता आमच्या आदल्या मुख्यमंत्र्याची माननी मनोहरबाईची तेजी बर्थ डेट 13/12 आसलेली. एक विशय मुद्दाम करून सांगता की अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेव्हलपर्स आसा न्ही स्पीकर सर, तांकां कमीत कमी ह्या कट ऑफ डेटीच्या पयलीं 75 इयर्स थंय रावपा जाय आसलेले. आतां हें सांगपाच्या फाटल्यान कारण इतलें की आमच्या धारबांदोडेचे खुबश्यो केसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो तांकां जमीन जी पळय क्लेमंटान क्लेम केल्या तेजे पेक्षा कमी जमीन तांकां अलॉट केल्या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीन. हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पयर उलयलां. माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां की ती आमी कितें जे पळय विशय हो आसा तो सॉल्व करुया. पूण एक क्लियरली सांगता हांव की जमीन जी कोणी ज्या मनशान कल्टिवेट केल्या ताका दिता आसतना एक झाडाक 40 स्क्वेअर मिटर जमीन अलॉटमेंट चालू केला आतां आनी हें डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर चालू केल्या. कशें जाता की 20 वर्सां पयलींची झाडां जर समज 100 आसा जाल्यार ताका कितली मेळटली, ताका 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन मेळटली. आनी तेणें जर क्लेम जर केल्ली जमीन आसा तेजी 20,000 आनी बारीक जर झाडां समज तेजी आसा कमी वयाची जाल्यार ती जमीन ताका दिना ते. त्या खातीर लॉ कितें आमकां कायदो कितें प्रोवायड करता, कायदो अप टू 4 हेक्टर्स जमीन प्रोवायड करता. त्या खातीर म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन एज ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून की ह्या लोकांच्यो केसी आसा त्यो ताबडतोब निकालां काडपाक जाय. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्री म्हाका दिसता न्ही हो विशय मातशें सिरियसली आमी एक उलय घे. Speaker sir, this particular issue we spoke about yesterday, and म्हाका दिसता the forest dwellers, the High Court had given a direction to the Forest Ministry कि जे case है last week an assurance was given that बेगीन करपा जाय म्हणून. Almost 1 year आता is happening. 10,000 कित case आले with forest dwellers also. Hardly 1,000 cases are settled. So I think High Court also has taken cognizance of it. This is something very, very serious, and I believe that the Honorable Chief Minister needs to look into it seriously. माननीय मुख्यमंत्री हो विशय हांवूय फॉलो करता, पूण म्हाका मातशें हाजे अजुनूय म्हाका एक टास्क फोर्स आसा आमी करून आसा न्ही तो एकदांचो विशय सोंपोवपाक जाय. म्हाका नासलो जायत न्ही 2012 विशय सुरू जाल्लो अजुनूय 50% सुद्दां येना. त्यामुळे तुमी मातशें सिरियस घेवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, समिस्त गोंयकारांक खबर आसा की ट्रायबल्सांक खरे रायट्स जे आहा पळय न्ही ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 2012तल्यान दिवपाक सुरवात केले. तुमीय जाणा, तुमी तेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर्स आशिल्ले. आमी पळयता की ट्रायबल्स आपल्या रायट्सा खातीर तांकां झगडचें पडलें. 2003 तांकां म्हणजे गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय कम्युनिटीक ह्या ट्रायबल कम्युनिटीच्या अंडर
एस टी कम्युनिटीच्या अंडर घातले गेले. तेज्या पयलीं एस टी पॉप्युलेशन अशें गोंयांत नाशिल्लें, मायग्रेट जावन जे कोण येवन रावल्ले तेच आशिल्ले. आनी तेज्या उपरांत तांकां मोठो संघर्श करचो पडलो आनी त्या संघर्शाचे समीस तुमी स्वता साक्षीदार आसात, बाकीचेय सगळे आमचे आमदार मंत्री हेय सगळे साक्षीदार आसात. गोंयकारांनी तो संघर्श पळयला. 2008-9तलें तें आंदोलनूय पळयलां आनी ताज्या उपरांत 2012 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येयल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तांकां वेगवेगळे रायट्स जे दिवपाक जाय, आमी म्हणटा की जॉब रिजर्वेशन आसतलें, शैक्षणीक रिजर्वेशन आसतलें, हाज्या सारकेले वेगवेगळे रायट्स दिवपाक सुरवात केली. एकूच उरिल्ले ते म्हणजे तांकां लँड म्हणजे जमनी हक्क, जमनीचो मालकी हक्क, कारण ते 21 वर्सां फॉरेस्टांत रावताले. आनी हाज्याच बरोबर बाब गणेश गांवकार हांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जे जंगलात रावता, आमचे ट्रायबल भावूय रावता आनी ट्रायबल भावांच्या बरोबर इतर कम्युनिटी रावता, तांकांय बी हे दिवपाची गरज आशिल्ली. आनी ताका लागूनच म्हणजे FRA एक्ट म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्ट हो एक्ट 2007 विधानसभेत ह्या पास केलो. बट खऱ्या अर्थात तो एक्टिवेटूच जावंक नाशिल्लो, दिवपाक सुरवातूच करूंक नाशिल्ले. 2012 तो एक्टाची सुरवात केली. ताका लागून वेगवेगळ्यो कमिटी काडल्यो. सत्तरी आसतले, सांगे आसतले, केपें आसतले, काणकोण आसतले, ह्या पुराय भागात जे जे फॉरेस्ट ड्वेलर्स आनी ट्रायबल भाव आसा जे जंगलांनी रावता तांकां तांच्यो जमनी तांकां मेळच्यो. आतां ती कितली जमीन मेळची हो एक विशय जो आशिल्लो तो थोडोसो म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड, कितली मेळची हाजेर विशय. हांव स्वता एज अ ट्रायबल मिनिस्टर, हांव फाटले फावटी फॉरेस्ट मिनिस्टरूय म्हाजे कडेन आशिल्ली, तेन्नाय हांवें त्या फाटल्या टर्मान एक्टिवेट करपाक हें केलो. आनी एज अ चीफ मिनिस्टर आनी ट्रायबल मिनिस्टर म्हाका खूब खोस भोगता की हांव मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं एकट्याकूय बी ह्या हेच्या अंतर्गत सनद मेळूंक नाशिल्ली. प्रोसेस चालू आशिल्लो आनी प्रोसेस टेक्स टायम, कारण ते ग्रामपंचायत लेवलाचेर पयलें पास जावचें पडटा, ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, तेज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन वयचें पडटा, ती सर्वे करून आयडेंटिफाय करचें पडटा. आयडेंटिफाय करता आसतना त्या पंचायतींतले बाकीचे जे लोक रावता तांच्यांनी बी ताका सपोर्ट करचो पडटा. ते तितक्या म्हणजे एक्चुली पयलीं आशिल्लें की 75% ऑफ द पॉप्युलेशन थंय येवपाक जाय. आमी ते चेंजीस करून मागीर कमी पॉप्युलेशन आयलें सुद्दां आसत जाल्यार तो ठराव पास जावचो हे डिसिजन घेतलें आनी ग्रामपंचायत लेवलाच्या वयल्यान सगळ्यो केसीस ज्यो आहा पळय त्यो फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. बरेचशे फावटी जेंच्यांनी क्लेम घातल्या तेय कमी फॉलोअप करता. म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी हो विशय वेगवेगळे फावटी लावन धरता त्या ती हो विशय जो आहा पळय न्ही आमी कम्युनिटीन त्या विशय हो फुडें व्हरप गरजेचें आसा. आनी बाकीचे कम्युनिटींतले बाकीचे लोक त्या पंचायत एरियेन रावता, निदान त्या ग्रामसभेक तरी तेंच्यांनी येवचें. आमच्या कडल्यान ताका सर्वेयर जाय आयडेंटिफाय करप हें आमी ऑलरेडी एडिशनल सर्वेयरूय घातला आनी एडिशनल सर्वेयर घालून तांकां दिता. आतां उरता उरलो विशय फक्त एका झाडा पुरती जी स्क्वेअर मिटर आमदार गणेश गांवकार हांच्यांनी म्हटल्या ताजो एकदां हांव पळयतां. म्हज्या ट्रायबल डिपार्टमेंट सर्वे डिपार्टमेंट हांकां दोगांयकूय विचार करपाक लायता. बट मॅक्झिमम केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो एक्सपर्टायट जावपाक जाय हाज्या खातीरच. बट हें सगळें सांगता आसतना स्पिकर सर सगळी जी आसले पळय न्ही ट्रायबलांक रायट्स दिवपाक जाय आसले तितके रायट्स आमी दिले. आनी आज म्हाका खूब खोस भोगता की शेवटचो जो आशिल्लो पळय न्ही तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें तेंय म्हज्याच काळांत जालें. आनी काल ते लोकसभेन जें आसा सादर केलें हें मोदी गव्हर्मेंटाची मोदीची गॅरंटी आसा, ही वगीत कोणाची गॅरंटी न्ही. काल ते पास जालां स्पिकर सर, हांकां जाता आसतना सुद्दां ना म्हणपाची गरज आसा. आय थँक्स फॉर स्पिकर सर हांकां अशेंच कन्फ्युजन करून लोकांक लाडू खावपाची संवय आहा. लाडू फॉर मुख्यमंत्री दिता. अरे इट इज ओनली आय हैव सेड इट इज ओनली पास इन लोकसभा. पोजिशन लीडर It has to go to the Rajya Sabha. तू ऐक राज्य सभा ऐक पयलीं स्पिकर सर. एक लक्षात दवरा. स्पिकर सर लोकसभेक आयले एडमिट जालें हें मान्य करपाक जाय. पास जाल मुट्टो कायदो जालो जातलो स्पिकर सर एडमिट केलो सांगताले तेन्ना क्रेडिट दितले. स्पिकर सर कॅबिनेटान डिसिजन घेतले तेन्नाय सांगले कायदो जालो काय म्हणून. आतां लोकसभेत येयले तुज्या पार्टीक सांग सपोर्ट कर म्हणून. लोकसभेत तुझ्या पार्टीक सपोर्ट करूंक लाय. आमचे एमपी सपोर्ट केला. खऱ्या अर्थात एमपी आहे ते निधन आहे थिंगा. खऱ्या अर्थात एमपी आहे ते निधन आहे. अरे खऱ्या अर्थात काळजी आसत जाल्यार सपोर्ट आमचे दक्षिण गोंयचे एमपी सपोर्ट केला. दक्षिण गोंयच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमी कॅबिनेटान पास केला आणि हांकां चिंता आसली खरेंच लोकसभेत हाडटले काय म्हणून. आज आमी लोकसभेत हाडले आणि हांव माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करता, अमित शाहजींचे अभिनंदन करता, मेघवाल ट्रायबल मिनिस्टर हांचे अभिनंदन करता की लोकसभेत हाडले पास करता. तुझ्या लिडराक सांग
आमचे जे दक्षिण गोंयचे जे MP आशिल्ले Opposition leader, Judy Alemão. स्पीकर सर ऍडमिट केलं हे मान्य करपाक जाय. भारताच्या इतिहासात पयले कायदो फावटी जालो. अशा पद्धतीच्या एखाद्या धाकट्याशा गोंय स्टेटी खातीर पयले फावटी हे रेझोल्युशन हाडला. स्पीकर सर हांव ह्या हावजाक कळपाक जाय म्हणून सांगता हे आमचे हे दाखलेशे private गोंयच खातीर आता जाय जाल्यार तूं. हिस्टोरीक ओपिनियन पोल काँग्रेसान दिलो. स्पीकर सर माझे आयक म्हणून सांग ताका आतां सांगू नका Judy म्हणून Alemão सांग. बसून घे. हां. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ह्या हावजा खातीर सांगता हांच्यानी काँग्रेसीन केन्ना सरकारी रेझोल्युशन जे आसा पळय न्ही हे केन्नाच केंद्रांत हाडलें ना. म्हटल्यार प्रायवेट रेझोल्युशन म्हणजे हांचोच खासदार बाब शांताराम नायक हांणी प्रायवेट रेझोल्युशन हाडलेलें ते सुद्दां भायर उडयलें तुज्या सरकारान. तेज्याच पक्षाचो खासदार जावन भायर उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें हेंच्यांनी केलें. इलेक्शनात स्पीच दिवपा जायो. हे कॉलिंग अटेन्शन आर रेलेवंट. स्पीकर सर म्हणून हांव सांगता, इतके सगळे हे केलां. फॉरेस्ट रायटाचे प्रश्न एक हांव- तूं सगळें दिता तेका Judy उलोवपाक. Alemão, ऑपोजिशन लिडर तुवें विशय सुरू करतकच हांवें सुरवात केला तेण केल्या. सर, एक कशा बसून आल्लो मरे. ऍडमिट केली ही गजाल मान्य करपाक जाय न्ही. ताका लागून अटल बिहारी वाजपेयीजीन स्टेटस दिलो ते पयलीं लक्षात घे. गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय समाजाक एसटी स्टेटस जर कोणी दिलो आसात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिलो. गोंयाक स्टेटहूड कोणान दिली? हा, ते कोण बस दिली? हांव सांगता हांव. स्टेटहूड कोण दिली? हा मागीर हें उलय. स्पीकर सर तूं आज मुखेलमंत्री हा कित्याक जे स्टेट जाल्लो हो मुखेलमंत्री हा पयलीं. नाल्यार खूंय आसपाचें डिस्ट्रिक्टान फाटल्या आसपाचें खूंय फाटल्या वखदां कितें हें उलयता स्पीकर सर. फाटले दोकाटान सर. आमी घ्या करता. ऑफकोर्स त्या खातीर म्हणजे खऱ्या अर्थात म्हणजे आमी म्हणटा फॉरेस्ट रायट्सून FRAच्यो केसी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो आमी कंप्लीट करतलेच. बट पॉलिटिकल 10,000 केसी आहाय. 1,000 केसी केले. क्लियर जाल्यो. 10,000 केसी ज्यो आसा ह्या टेन्युअरान आमी सोंपयता. तुमी एक सुरू करूंक नाशिल्ली. अरे ते सोपय म्हणून तूं सांगत आहा. हय अरे बाबा सेनापती तुगे रिझर्व राव जावपाक बसो. अरे रिजर्व जाली जाल्यार चिंता ना आमकां. ती चिंता ना. स्पीकर सर खंयचो रिजर्व जातलो नाही युडी आलेमाव हे मान्य करपाक जाय. हे मान्य करपाक जाय. गुंडायता. एक गजाल मरे स्पश्टता मान्य करपाक जाय. म्हणजे कांय गजाली आमकां ह्या जवळ जो संघर्श जो करचो पडलो आसा न्ही हे सगळे रायट्स दिना. म्हणजे तसो FRA आसा न्ही तो 2006 सुरू जाल्लो आनी तो मागीर गोंयांत इम्प्लिमेंटेशन करपाक आमकां 2012 येवचे पडलें. हे गजाल मान्य करपाक जाय. हे जुल्ले एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स रायट. ज्यो गजाली पळय तुमचे कडच्यान ज्यो चुकी जाल्यो त्यो मान्य करपाक जाय. कोणान चूक केली? येस स्पीकर सर ताकाच लागून म्हणजे आमचो मंत्री बाब गोविंद गावडे आसा तेय बी एका साक्षी आहात. ते फाटले फावटी ट्रायबल मिनिस्टर आसतना तेय स्वता हे फॉलोअप करताले. त्या खातीर सांगता आमच्या बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हितूर जी सजेशन्स दिल्या ती सगळी सजेशन कन्सिडर करून हांव सगळ्यो फास्ट ट्रॅक करता. तुमी टायम टू टायम हेजो फॉलोअप घेतात. सगळ्या जाणांक मेळटल्यो हेजी हांव हावजा कडेन खात्री दिता आनी म्हाजी दोनूचो सोंपयता. नेक्स्ट कॉलनी श्री विरेश बोरकर. विरेश बोरकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नॉट विरेश बोरकर. ऐक मरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हां. योर ऑनरेबल जे म्हाका हाल्या मुगेलो क्वेश्चन आहा 2B यू स्टील नॉट अपलोडेड टुरिझम मिनिस्टर. आर यू गोइंग टू पोस्टपोन इट? श्री ना 48 hours होऊन म्हाका क्वेश्चन मेळो जाय स्पीकर सर. फाल्यां क्वेश्चन जातलो म्हणजे हें कितें ना यू श्री डिसायड. विरेश बोरकर. तुम्ही पळयतात GNH.